मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. गोंयांत नाल्लाची दर तेंकल्या मळबाक. फोंडान नाल्ल विकतल्यांक आनी विकत घेतल्यांक जातात त्रास. सरकारान घेवची दखल, मागतात विक्रेते. म्हापसा खोर्ली गंगानगरांत अनवळख्यान घराकुशीक पार्क केल्ल्यो 6 दुचाकीक लायलो उजो. सुमार 8 लाखांचें जालें लुकसाण, म्हणटात थळावे. वेळसांव डबल चॅकिंगाक थळावे आदीं सावनच करतात विरोध. आतां हो विशय कोर्टांत चालू आसतना आरबीएलान सुवातेर माती वडयिल्ल्यान खुबळ्यात थळावे. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत नाल्लाची दर बरीच वाडल्या. मळबाक तेंकल्या म्हणपाक हरकत ना. फोंडा नाल्ल विक्रेत्यांक आनी विकत घेतल्यांक कसो त्रास जाता तें दाखयता गोवा 365. म्हारगाय वाडल्या पूण पगार वाडलो ना. लोकांक म्हारगायेचो भोव त्रास जाता. सरकाराची शेतकारांक मजत जायना. सरकारान आमकां मजत करपाक जाय. एका माडाचे 7-8 नाल्ल मेळटात आनी नाल्ल काडपाक एका माडाचेर 100 रुपया मोडचे पडटा. पुराय लॉस. ते भायर दुकानार विकपाक नाल्ल विकत घेतले जाल्यारय म्हारग पडटा. आमी करपाचें कितें? नाल्ल विकतल्यांनी खंत उक्तायली. नाल्लाचें प्रकरण जर पळयलें आसत जाल्यार एका लोकांच्या बरोबर सादारण गव्हर्मेंट सुद्दां मरे जबाबदार आसा. कारण की सरकार बरेचशे हेका खर्च करता पूण प्रत्यक्षान ते यूज जाता की ना हो केल्लो पयसो खर्च जाता की ना. आतां हांवें सुद्दां येता मध्यंतरी 20-40 वर्सां एक जमीन घेतली. ते नाल्ल माडाचें झाडां लायल्या कितें जाल्लें एका किसान कार्डा खातीर हें एप्लिकेशन दिलें. तें आतां पर्यंत तें जालेंच ना. तें हें कमी आसा तें कमी आसा. प्रोत्साहन दिवपाचें सांडून गव्हर्मेंट अशें केलें जाल्यार बरोबर न्ही. परिस्थिती पळयल्यार नाल्ल घेवपाचें बी कमी आसा हेज्या वाठारां कडसून. आनी आतां सेलूय म्हणटात तसो ना. लोक म्हारग म्हणटकूच झट करून घेवपाक बी येना. आनी आतां ऑलरेडी तांचो चडसो सिजन जाल्लो आसा. जात्रो बित्रो जाल्लो आसा पूण डेली नीड आसा तो जायत न्ही येवपाक. आनी जर आमी आमच्या वेपार सगळ्या नाल्ल करता तांकां विचारलें जाल्यार ते नाल्लूच ना म्हणून सांगता. हे जे इश्ट प्राणी आसा जशे हे खेती माकड आनी शकरो तेणें म्हणटा पूर्व सगळें आमचें हें नश्ट करता. बोणेच सकयल उडयता म्हणटा. मागीर पीक खंयचें येयलें आनी तांकां आतां हे माडार सोडोवपाक तांकां हें आसता पळय पाडेली आसता तांकां सोडोवपाकूय तांकां हेका येना परवडना. एक माडाचेर सोडयल्यार तांकां 100 रुपया दिवपाक जाय. आनी ते बी म्हणटात ते नाल्लाची पेणी पडल्यार मागीर पेणीक 10 ते 15 नाल्ल मेळटा. मागीर आमकां कशें परवडटलें काय म्हणटा. म्हण ते म्हणटा आमी आतां हे पाडपाचें बी सोडना म्हणून सांगता. आनी आमकां आनी चॉयसूच ना. जाय गिरायक जाय म्हणून आमकां घेवचेंच पडलें तेज्या कडसून. तो करता. गव्हर्मेंटाक कितें अपील करता? कोण कितें गव्हर्मेंटाक कितें सांगूंक सोदता ह्या नाल्ला संदर्भात? गव्हर्मेंटाक आनी हांव कितें सांगतलें आतां कशें हें करपाचें. तेणें शेतकऱ्यांक हेल्प करपाचो अशें की तुमी नाल्लाचें हें करान तांकां हेल्प दिवपाचो की तेंच्यांनी हें करपाचें प्रोडक्शन वाडोवपाचें. ते फार्मर्सांक गव्हर्मेंटान हेल्प करपाचो म्हाज्या हितून. आयकात शेतकी विभागीय ऑफिसरान हाचेर दिल्ली प्रतिक्रिया. 20 रुपयांनी वाडले म्हणून अचानक. हय म्हणपाक जाता कारण ज्या ती रिक्वायरमेंट आमची मार्केटाची रिक्वायरमेंट आसा त्या कोतान थोडीशी मातशी कमी जाल्ली आसा. हाचे आसपास खुबश्यो गोश्टी आसा. म्हळ्यार एक जर आमी पळयलें जाल्यार नैसर्गीक रित्या पावस जर आसत ह्या दिसांनी खूबच पडिल्लो आसत त्या करता नॉर्मलीच कितें जाता की सगळे तरेचे जे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आसा थंय रोग वाडपाचो किंवा गिताचो प्रादुर्भाव जावपाचो चड चान्सीस आसता. त्याचे करताच आमी हे आतां आमचे जे आत्मा आसा किंवा आनी एजन्सीज आसा आमच्यो तातूंतल्यान लोकां भितर जागृताय करपाक सोदता की आमी कशें हे कीड वेवस्थापन आसा किंवा रोग वेवस्थापन आसा ते कशें बरे तरेन करून आमचें प्रोडक्शन जें आसा तें स्टेबल करचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. म्हापसा खोर्ली गंगानगर वाठारांत अनवळखी मनशान घराकुशीक
पार्क केल्ल्या 6 दुचाकीक उजो लायिल्ल्याची घडणूक घडली. या उज्याच्या रेवाड्यांत दुचाकींचो लासून गोबोर जालो. सुमार 8 लाखाचे लुकसाण जाला असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. म्हापसा खोर्ले गंगानगरात 2 दीस जाले रातच्या वेळार अनोळखी येवन दुचाकींक उजो लायिल्ल्यान लोक खुबळ्यात. ह्या उज्यात गाडयांचो लासून गोबर जाला. वाठारांत भायले लोक येवन अनैतीक गजाली करतात. हांकां कोणाचोच भंय नाशिल्ल्यान पुलिसांनी गस्त सुरू करची, तशेंच सीसीटीव्ही कॅमेरे बसोवचे आनी आरोप्याक बेगोबेग अटक करचो. थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. माझें नांव विकास. ओके, हे म्हाजी गाडी, हे म्हाजेच घर. ओके, काल रातचो 1:30 कितें येयल्लो. ओके, तेच्या मागीर न्हिदलो. मागीर तेच्या उपरांत आमकां दिसलें कोणी उजो घातलो असो म्हाका डावट येयलो दिसता. ओके, तेच्या मागीर आमकां मातसो उजो दिसलो म्हाका पेटलेलो आरशाचो. मागीर आमी धांवून येयलो. कुत्रे बी भोंकताले आमचे कितें. ओके, भायर सामको आयल्या उपरांत म्हाका फूल गाडी फूल पाल्ली ऑलमोस्ट. ओके, मागीर उदीक घातलें बीन काय उदोंक ना गाडी. दोनूय डॅमेज, म्हाजी गाडी आनी बापाची गाडी फूल डॅमेज जाल्ली गाडी. दोन्ही एका लागलो. दोन्ही तुमच्याच गाडयो? दोनूय आमचीच गाडी. टोटल कितल्यो गाडयो ह्यो? एक 2 हा, एक फ्रेंडाची थंय एक गाडी हा. 2 3 5 गाड्या. हो इन्सिडंट केन्ना जालो? काय झालं 3 रातचो. काल 3. आणि पयर जी गाडी उलपयली ती कितल्यांक जाली? सेम टायमिंग. तुमकां कितें डावट आहा हेचेर? इतल्यो गाडयो 6 गाडयो उलपय सर? डावट बीन काय खबर ना कोणाची कितें आहा ते इन्क्वायरी करची पडटली, पळोवचें पडटलें कितें आहा. माझे नाव आकाश हेरी परशुराम म्हटल्यान आणि हांव बीन हांगाच रावता सकयल. आणि ही माझी गाडी काल राती हांव कामांतल्यान येयला आनी हांगा लायला. हरशीं हांव हांगा लायना, सकयलूच लायता. कालूच एक दीस लायिल्ले हांवें. सो मागीर राती हांव न्हिदलेलो तेन्ना दनपारां रातचे फ्रेंडान कॉल केल्लें म्हाका की बाबा तुजी गाडी कशी उजो लायला म्हणून. हे सेम टायमिंग राती? हय, सेम टायमींग. मागीर येयल्या उपरांत पयलें सगळें जळयलें तेजें आनी फुडें बी सगळें टपाल जाला. सो मागता पुलिसा कडेन बाबा कितें तरी करा मातसो. आनी सीसीटीव्ही बीन ना हांगा, मातसो सीसीटीव्ही लावंक जाय. कित्याक सीसीटीव्ही ना जाल्यार आतां काय कळना. तुमकां कितें डावट आहा? इतल्यो आतां गाडयो वांगडाच उलपय सर काल आनी पयर? ते डावट तरी काय ना. पयर बीन हांव थंय एक्टिवा आहा ती पयर जाल्लें तें तेन्ना हांव 240 कामांतल्यान येयल्लो. तेन्ना सारको आसलो. एक 15-20 मिनटान ते काम करून गेला खंयच्यान तरी. आतां खंयच्यान येता खंयच्यान वयता ते कांयच कळना आमकां. ऑलमोस्ट कितले जाण आहाय कितें अंदाज कांयच ना? सांगूंक शकना. 2-3 जाण आसतले कोणाक खबर. आतां वयल्यान आमकां भंय बीन कितें जाता, राती आमी लेट येता कामांतल्यान. सो आतां आमच्या वांगडा कितें जावं शकता. आतां की गॅरंटी ना न्हू आमची. टार्गेट बी केला? टार्गेट केले जाल्यार ते बीन आयज गाडयेन केले फाल्यां तुमकां करूं शकता असो भंय शकता. पेट्रोलिंग घालूंक जाय, पुलिसांक बी दवरूंक जाय न्हू. तेन्नाच कळटलें आमकां बाबा. राती हांव न्हिदलेलो. मागीर म्हाका कॉल येयलो 3 सुमाराक की गाडी जळला म्हणून. म्हाका न्यूज खबर आसली की पयर ही गाडी जळलेली, एक एक्टिवा. हांवें म्हटलें दिल्लीचें कितें चल्लां म्हणून. मागीर म्हाका हेणी फोन केलो अर्जंटली यो म्हणपाक लागलो. उजो फाल्यां ना म्हणपाक. मागीर तुज्या गाडयेक मातशें लागला म्हणपाक. म्हाजी मातशें हें जाला, डॅमेज जाला गाडी. मागीर राती आमी हांगा 3 सुमार आयिल्ले सगळे. मागीर आमी खूब ट्राय केलें गाडी करपाक. ताका म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 1 वर लागलो. 3:45 ती आग थांबली सारकी. मागीर तेच्या उपरांत मागीर आमी 15 मिनटान आमी सारके 4 आमी पुलीस स्टेशनाक गेले म्हापसा. थंय मातशें कंप्लेंट दिवपा खातीर कितें ते. मागीर ते एप्लिकेशन बी बरोवन आमी दिला, गाडयेचे नंबर बी. मागीर तेंच्यांनी आयज सकाळीं येवन चॅक करून गेला. तेंच्यांनी पंचनामा केला. आतां आमी इन्क्वायरी करची म्हणटा पुलिसांनी. कोण तो कल्प्रीट आहा ताका मातसो बेगिना सोदचो. म्हाका सांग, स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय. काल उजो लागलो पळय, तुमी पालयलो कसो कितें? पाहिलेलो कसो म्हणजे आमी मातशें प्रॉब्लेम जाला आणि हाडलेले ते उदीक तेंच्यांनी सगळे गाडीचेर काबार केला. मागीर माती मारून सगळे ते उजो पालयला. आणि मागीर कोणी ते पळोवन काम केला आसलें. उदक बिदक कोणाक काय मेळचें ना तेन्नाच काण केला तेंच्यांनी. कितें जाल्लें हांगा सर? आयकलां की कितें गाडी पेटल्या? माझ्या गाडयेक एक दिसा पयलीं उजो पेटयल्लो कोणें सकाळचो 4 केन्ना ते? पयरच्या दिसा उजो पेटयल्लो. ओके. म्हाका दिसलें कितें शॉर्ट सर्किट बी जाला आसतना हांवें कंप्लेंट बी सगळें केलें. पण काल पळयत जाल्यार दुसरे आनी कोण आहा पळय आमचे शेजारी तेंच्याय 5 गाडयांक उजो पेटयला. म्हळ्यार शॉर्ट सर्किट न्हू, कोण तरी मुद्दम लायता उजो. मातसो तेजेर एक्शन घेवपाक, पुलिसान स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय हेजेर. आमी कितले आतां 20 वर्सां जाले हांगा पार्किंग करता, आमकां कांयच इशू नासलो. आत्तां कालच्यान पळय कोण पेटयता हे कितें खूब कितें जाता. हेच्या पयलीं अशें जालां तुज्या कडेन केन्ना ह्यो गाडयो? ना हेच्या पयलीं खंय आमी सकयल लायताले पयलीं थंय खंयच काय जायना. आत्तां हालीं स्टार्टिंग जाला पळय. चडसो लोक हांगा जो हे करतात चरस गांजा बी ओडटा रातचो मिडनायट चडसो चरस गांजा ओडपी खूब लोक हांगा. मे बी तेंच्यानी नशेन कितें केलां आमकां खबर ना. आमी मागणी करता पुलिसां कडेन की बाबा रातच्या टायमार कोण तरी हांगा पेट्रोल करूंक जाय.
म्हणजे एरिया कसले भुरगे आसा हांगासर मनीस न्हू भायले म्हणून सांगा पेट्रोल हे करतात चरस गांजा बी ओडटा हांगा ओडटा हांगासर ओडटा अच्छा तुम्ही हेच्या- पेट्रोलिंग जाता हांगासर जायना हांगा पेट्रोलिंग काय जायना गोवा 360 वेळा खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेळसाव डबल ट्रॅकिंगाक थळावे आदी सावनूच विरोध करीत आयल्यात. आता हो विशय कोर्टात चालू आसतना RVLन सुवातेर माती हाडून उडयल्या. थळाव्यांनी हाका खर निशेध उक्तायला. वेळसाव डबल ट्रेकिंग येता. थळाव्यांची मुळावी वाट ना जातली. वाठारांत जाणटे लोक आसात. थळाव्यांनी हाका खर विरोध केला. विशय कोर्टांत पावून हाचेर केसय चालू आसा. फुडली हियरिंग 17 फेब्रुवारीक आसा. तरी लेगीत RVNLन सुवातेर माती हाडून उडयल्या. हे डेव्हलपमेंट रे कॅप्टन वेन्सी जाता हे सगळें पळय पाड जाला इलिगल जाला. जरी तर तुजो CM नंबर 1 आसलो आनी डेव्हलपमेंटाक लागून ताका शाबासकी इतली दिवपाक तूं इतलो उचांबळ जालो जाल्यार तुवें आयज हिंगा येवपाची गरज आसलेली. आयज कॅप्टन वेन्सी हिंगा कित्याक ना? रस्त्यार सगळे एक्टिविस्टांनी लोकांक भोंवपाचें आनी तुवें स्टेजीर बसून फकत CMची गायनां गावपाची. आमी रायट फ्रॉम स्टार्ट सांगता की हे सगळे पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर काम पळय चलता हे इलिगली चलता आनी अदानीचे कोल ट्रान्सपोर्ट करपाक लागून हे चलता. रायट फ्रॉम 2016 आमी बोवाड मारता. आतां सिन्स द वर्क हॅव स्टार्टेड इन आवर विलेज ऑफ कासावली, वेलसांव, आरोसी, पाले, आमी सांगीत आहा सिन्स इन्सेप्शन की हे काम पळय आसा हे चोरेनी स्टार्ट जालेले आसा आनी लोकांचे बाटा भितर एन्क्रोच जावन हे काम चालू जालेलें आसा. आतां आयचो मुद्दो कितें आसा की आयज पळय कॅप्टन येयलो, तालाटी येयलो, फ्लायींग स्क्वॉडूय येयल्या. हेंच्यांनी आयज लँड फिलींग स्टार्ट केलें आनी लँड फिलींग करून लोकांची भाटां एंट्रन्स टोटल ब्लॉक जालेलें आसा. हो पळय लँड स्ट्रेच आसा दीस बिलोंग्स टू द लँड ओनर्स. पूण रेल्वे म्हणटा की लँड ही आपणाची. सो ताका लागून प्रोमोलगेशन ऑफ लँडाक लागून आयज हियरिंग चलता इन इन्स्पेक्टर ऑफ सेटलमेंट लँड रिकॉर्ड्स इन मारगांव. तुम्ही डबल ट्रॅकिंगाचे जबरदस्ती आयज आमी हांगा आसा वेलसांव गांवान. द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द प्रिपर. वी हॅव द डॉक्युमेंट, ओनरशीप, एवरीथिंग. केस इज इन द कोर्ट. डिस्पायट दॅट यू हॅव कम अँड डम्प्ड द सॉयल. आयज लोकांचे घरान एंट्रन्स बंद केल्ले आसा. जाणटेलो लोक भायर येवपाक तांकां जागो ना. अँड टुडे स्टेट गव्हर्मेंट इज क्वायट. आय हॅव रिक्वेस्टेड द ऑनरेबल MLA ऑफ करताली मिस्टर अंतोन वाज. हांव ताचे कडेन फोनार उलयलां आनी ताणें सांगलां येस आय वील कम. आमची मिटींग थारायिल्ली आसा. I have requested him be with the people and he has said yes I will be with the people. रे बाबा आमगे 4 वर्सां बाय आहा ते जाले मुगे दिमी बोरना मुगे गोफाय मोण लोंगड जायना कितू 30-40 वर्सां जाली. थिंग म्हळ्यार थिंग होंड मान दवरला. मुगे 2 पाटे होंडा पडलो. सांगिल्लें तेंकां तो होंड कितें दाखोवन तुमी कोराय म्हळ्यार तो होंडूय तेचो आमगे घरा हाडल्या कोणय. दुसरें आमकां बाये घेवन इस्कला वयता येता आमकां ना रस्तो ना. पळय थिंग माती घालून दवरले आमकां केसो त्रास. ते मातये वयले आमी बाये घेवन गेले आनी कितें आहले आमकां सारकें एकदम त्रास जाता. हे रेल्वे आमकां आनी रस्तो ना बाबा. आमकां आनी रस्तो ना. हाडल्यान दर्यो आमकां रस्तो ना. दर्यांतल्यान वचपा आनी मरपाचें. हे सगळें पळय पाड जाला इलिगल जाला. जरी तर तुजो CM नंबर 1 आसलो आनी डेव्हलपमेंटाक लागून ताका शाबासकी इतली दिवपाक तूं इतलो उचांबळ जालो जाल्यार तुवें आयज हिंगा येवपाची गरज आसलेली. It is indeed shocking what's happening in this area. If you look at the back, you can see the big mounds of mud being dumped illegally. There is no possession because this land here is private land. It belongs to private owners. The railway has no authority over it, so it has no. And the matter, most important of all, the matter is sub judice. So no authority can take action until the matter in the court is solved and a verdict is given. But unfortunately, really, it appears that the law, the rule of the law does not exist in the state of Goa. ते सगळे तेंगे घरा मुखार तेणी गेटी मुखार मिन्स तांकां ब्लॉक करपाक प्रयत्न केलो. कोणें RVNLन. ते रेल्वे रावल्या आनी ते आसता ते ट्रक माती घाता आनी आमी तांकां अपील करता प्लीज स्टॉप म्हूण. इतलेंच आमी कांयच व्हडलें केलें ना. तेणी काडी आमी जबरदस्ती करून माती गायली
माती घातली म्हणल्यार आमी मागीर तांकां एनगेज केले तेंगेले रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स येयलो वन मिस्टर कुमार आनी ताका आमी डिस्कस केलें आमी सांगलें की दीस मॅटर इज सबज्युडीस इट इज बींग हर्ड एट द ISLR इन्स्पेक्टर ऑफ सर्वे एंड लँड रिकॉर्ड्स मारगांव पयली डेट दिल्ली 6th of January 6th of January जायन मागीर तेणी 24 January डेट दिली 24 January डेट जावन आतां 17 तारखेक तारीख दिल्या 17 February हें सगळें एक्सप्लेन केलें आमी ताका डॉक्युमेंट दाखयले की दॅट वी आर द एक्चुअल मीन्स विलेज आर द ओनर्स ऑफ दीस लँड एंड सब्जेक्ट टू दीस मॅटर बींग हर्ड एट ISLR वर्क शूड स्टॉप बिकॉज द मॅटर इज सबज्युडीस. सरकार लोकांचे आयकना लोकांचे हाल जाल्यात. सरकार हो लोकां खातीर काय आपलेच पोट भरपा खातीर? समाज वावुरपी शंकर पोळजेन डबल ट्रॅकिंगेचेर निशेध केलो. कोल ब्रीथ करता कोल जेता खाता उदकान पिता कोल हे आमी सांगून ह्या सरकाराक थकले आनी ते MPA पयर क्लॅरिफिकेशन दिता न्हू आनी ते JSW ते क्लॅरिफिकेशन दिला की कोल पोल्युशन जायना म्हणून कितें जाल्यार तेंच्यांनी आमच्या जेटी वाठारान बोगदा वाठारान मुरगांवचे सगळे ईच एंड एवरी घरान वचून विचारपाचें की कोल पोल्युशन जाता काय ना ते हांवें स्वता दाखयलां मरे हांव जे व्हिडिओ काडटा ते फेक व्हिडिओ काडटा की काळी पिजर घालून व्हिडिओ काडटा तुमी येया मरे आमी जर खोटे उलयता न्हू मुरगांवचे लोक जाल्यार तुमी येया प्रत्यक्षान पळया पोल्युशन बोर्डाक घेवन येया तुमी आनी आयज जी पोर्टांसून ही डबल ट्रॅकिंगाची जी कनेक्टिविटी आहा न्हू हे JSW आनी अदानीचे पोट भरपाक हेंची पोटां जी फुटलेली आहा आनी आमचे जे मंत्री आहा न्हू कितें आमच्या सरकाराचेय पोट फुटला न्हू सरकाराचेय पोट फुटला जे लोकांचे हें आयकोंक सोदिना चांदोर जेन्ना प्रोटेस्ट जालो सरकारान कितली दखल घेतली हेचेर कितें जेन्ना तुका लोक सांगता की आमकां डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून कितें रे त्या टायमार तुमचें कर्तव्य कितें तुमी तें आयकोंक जाय आयज सेंटराचे मिनिस्टर हाडटा तुमी इनॉग्रेशनाक व्हडले व्हडले इनॉग्रेशन इव्हेंट करता तुमी इव्हेंट ते कितें इनॉग्रेशनाक हांगासरले लोकल आमदार सुद्दां उपकारता तुमी इव्हेंट करतात आनी लोकांक दाखयता ते डेव्हलपमेंट आमच्या खातीर केला म्हणून. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. कोयराची पाळां सगळ्याकच पावल्यांत वचत थंय कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. आतां सध्या कोयर गोंय ते बेळगांव मार्ग जोडपी चोल्ला घाटार पावला. पुराय रस्त्यार सोऱ्याच्यो बाटल्यो प्लास्टीक पळोवपाक मेळटा जाका लागून सैमाचेर परिणाम जावपाचो भंय निर्माण जाला. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. गार्बेज प्रॉब्लम हो दिसान दीस वाडतूच आसा. शहरान तशेंच गांवांनी मेन रोडाक तशेंच इंटर्नल रोड सगळे कडेन आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा आनी हो कचरो जो आसा तो कोण उडयता हे अजून पर्यंत कळूंक ना. लोकूच उडयता आसतले. सरकारूय प्रयत्न करता हो गार्बेज काडपाक पूण अजून पर्यंत तांकां यश अशें मोठ्या प्रमाणान मेळूंक ना. पूण हो जो प्रॉब्लम जो आसा तो दिसान दीस वाडत आसा. आमी सद्या आसा चोर्ला घाट आनी मेन रोड हो बेळगांव वचपी गोवांतल्यान बेळगांव वचपी तशेंच बेळगांवांतल्यान गोंयान येवपी हो मेन रोड आनी हो जो रस्तो आहा तो खुबशे लोक यूज करता गोंयानसून बेळगांव वचपाक तशेंच गोंयान येवपा खातीर. आमकां आतां पळयतात की हांगा एक हें आसा रस्तो बरो आसा सगळे कडेन झाडां आसा आनी म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आनी ही कनेक्टेड आसा हांगासर आनी आमकां हांगाय आतां कचरो दिसपाक लागला. सगळे कडेन बियरचे बॉटल्स प्लास्टीक कप्स तशेंच काची बॉटल्स सॉफ्ट ड्रिंकाचे फोडूनय उडयल्ले आसा आनी फुडें सामकी घाणूय पसरल्या कसली ती कळना एक जनावरूय मेला आसतलें. पूण अशें जावपाक जायना की जंगलानूय आतां आमकां कचरो दिसपाक लागला हे बरी गोश्ट न्ही. तातूंत पंचायत आतां हांगासर खंयची लागता ही आमी एग्जॅक्ट सांगूं शकना. सुर्ला पंचायत काय केरी पंचायत ते प्रयत्न करता आसतले पूण लोकांनी सांबाळपाक जाय की ही एक म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी. हांगा जनावरांय खूब आसा ह्या वाठारान आनी ह्यो जर असो कचरो उडयलो तेंचेरूय तेजो परिणाम जावपाक शकता. हांगा वागूय आसा म्हणटात सगळे बाकीचीय जनावरां आसा पूण अशें कचरो करून हे जे आमी सैम आसा ते इबाडपाक जायना. ताचेरूय तेजो मोठ्या प्रमाणान इफेक्ट जावपाक शकता असो कचऱ्याचो. आनी फाटीं आमी पळयल्लें की वयर जे जंक्शन आसा जे बॉर्डर सोंपता थंयूय कचरो केल्लो लोकांनी. आतां सकयलूय मेन रोडाक केल्लो आसा. अशें लोकांनी करपाक जायना. जे ट्युरिस्ट दर आनी कोण ट्रॅव्हलर्स ह्या वाटेन हे करता ट्रॅव्हल करता तांच्यांनी जो कचरो आसा तो आपल्या बरोबर घरा वचून दुसरे कडेन डस्टबिनान घालपाक जाय. तेन्नाच हे जे वाठार आसा जे जंगलां आसा ती साफ उरतली. शहरां तर सगळे कडेन आतां मेन रोड सगळे कचऱ्यांनी भरलेलेच आसा पूण लोकांनी समजून ह्या वाठारान तरी कचरो करिनासतना हे जो सैम आसा तो बरो पैकी दवरपाक जाय. एक सरकारान हांगा नियोजन केल्लें की हो जो एक स्पॉट आसा हांगासर थंयच्यान पावसाच्या दिसांनी लोक खुबशे हांगा येता आनी हरशीं सुद्दां लोक येता कित्याक तर हांगासून जो
अंजुनेम डॅम आसा त्याचे एक बऱ्यापैकी दृश्य हांगासून दिश्टी पडटा. पूण थंयूच लागींच सगळे कडेन बियरचे बॉटल्स कचरो लोकांनी उडयल्लो आसा. अशें करपाक जायना. केन्ना कित्याक ट्युरिस्ट जे येता ते आमचे गोंयचे सैम पळोवपाक येता, न्ही काय कचरो. अशें जालें जाल्यार सगळेच कडेन ताचो इफेक्ट जातलो आनी गोवाचे जे एक आयडेंटिटी आसा साफ गोवा अशें आतां उरूंक ना. पूण सरकारान प्रयत्न करून ह्या जाग्यार तरी लोकांनी एक डस्टबीन हांगासर प्रोवायड करपाक जाय ह्या वाठारांत. म्हणजे जो पॉयंट आसा व्यू पॉयंट म्हणटा ताका, थंयसर तरी एक डस्टबीन दवरून जो कचरो सगळे कडेन जाता तो कंट्रोल करपाचो प्रयत्न करपाक जाय. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समरिता खणगांवकार आणि भक्तिपाय बाळगी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत स्थिर हवामान आसा. फांतोडेर कांय वाठारांनी धुके पडपाची शक्यताय आसा. येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. पुराय गोंयांत सुके हवामान कायम आसा. हालींच्या निरीक्षणा प्रमाण सगळ्यात चड तापमान दाबोळी 34.8 डिग्री सेल्सियस जाल्यार मुरगांवां उण्यांत उणें तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची परिस्थिती चड करून सुकी आनी स्थिर आसतले. फुडले 7 दीस उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय म्हालांनी हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा. तापमान चडांत चड 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 21 ते 22 अंश सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. सकाळचे धुके कायम उरतले. हवामानाची म्हत्वाची शिटकावणी ना. नितळ मळब आनी उष्ण दनपार. हवामान सुकें आनी स्थिर. फांतोडेर धुके येरादारी करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो. बुधवारचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आनी 21 डिग्री सेल्सियस. हवामानाची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.